नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आमगेले जागृत जगताचे फुडले उपाख्यानांतू आमी सोनिया म्हणलेले खिलच्यान चलयेले ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे केस पळयलेले आसा. आजी आमी तांचे मुखावेल भागांत कशें जाता म्हूण पळोवया. आजी आमगेले जागृत जगताचे 25चे उपाख्यानांतू आमगेले संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां हेचे उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मामा तुमी हे फुडली वारांतू एक भारी म्हाका मस्त दुख्ख जालेले तसले एक विशय तसं म्हळ्यार एक 10-12 वर्सां भितर एक असोच एक चलयेक तांणी खंयची उत्तर भारता साकून हांगा घरा कामां कितें म्हणून वापरताची तिगेले तिका समज शिक्षण ना ताचे मध्ये तिगेले आंग भर तिगेले हे आसता कसले मारलेले गी घाय जालेले गी तसले पुरा गुर्त आसता तशीची ते हातार पुरा बक्की पुरा येवन आसता काम केलेले चड जावन हे पुरा पळयतना मस्त दुख्ख जाता. असं नमने जन असं नव्हे म्हणून न्ही ते कोण चोर नाही ते आणि एक घरकडे एक चेडा दुरशाक एक कामाचें आसता म्हण कुठले आसता ते विशेश आशिल्ले. तांकां एज्युकेशन ना म्हण सांगून गुर्तुना ते एक मनाक वचन आशिल्लें ते होड चुकी म्हण सांगून करता हांगे चेडवा मात एज्युकेशन तशें आशिल्लें. आसो आतां हें पुरो जालें न्हू मागीर आनी जालें मागीर आमकां ते डीसीन सांगता थंय गोरखपुरा चंपलेन ते चलयेक वापस हाडूं साध्य आसा. वापस हाडूं साध्य आसा आनी म्हण सांगून त्यात नंतर 6 म्हयने नंतर कोर्टान तूं वापस ते केस ओपन जाता कित्याक म्हळ्यार पब्लीक प्रेशर त्या नवीन आशिल्लें केस ओपन जाता. ओपन जावन न्हू तांणी तांगे गोरखपुरा न्हू हांगा मंगळुराक येता ती हांव सो बापूस चेडू ही जी सोनिया चेडा घेवन येता. आमकां पब्लीक प्रॉसिक्युटरान सांगलें तुमी पुराय येयाची कोण तुमी पळय एक्टिवली पार्टिसिपेट केलेले तुमी येयाची म्हूण सांगून हांवूय चमकल्लो. मागीर प्रोफेसर्स आमगेले वॉलंटियर्स आनी तांणी पुराय आमी कोर्टान चमकल्ली कशें जाता म्हूण पळोवया म्हूण सांगीन. त्या कोर्टान हाडले कुठले तांकां येता एक्युज्ड पार्टी येता एक्युज्ड पार्टी डेफिनेटली आसता एक्युज्ड पार्टी आसाची. तांणी चेडू आनी चेडा बापूस पुरो आशिल्लीशी तेन्ना पब्लीक प्रॉसिक्युटराची प्रश्न विचार सुरू केलें तुका तुगेलें काम करनाशिल्लें कितें तुगेले एम्प्लॉयर्स आसा पळय तांणी तुका कामां दवरून घेतले तांणी तुका मारलां खंय तुका चिमटो काडला तुका वायरान मारलां आनी तुका पोटा घाल अशी आसा म्हूण सांगून तूं हेळीक दिला म्हूण सांगून तशी वापस आतां मॅजिस्ट्रेट आयता सांग तूं तशें केलां मागीर तांणी तशें कर न्ही म्हणाली. कर न्ही म्हणाली तूं आतां हेळीक दिला तुगेली हेळीक हांव वाजून सांगता म्हूण ताणें हिंदीन ताणें वाजून सांगलें अशें हेळीक दिला तुवें त्या हेळीके आतां तूं चेंज करता आसना म्हूण सांगलो. तेन्ना तिगेले वकिलान सांगून दिलें पळय म्हाका तशी सांगता म्हूण सांगून न्हू डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग आनी हे प्रोफेसर आनी तांणी पुरो म्हाका तशी सांगता म्हूण सांगून दिलें निमित्त हांव पुलिसांच्यालेच सांगिल्लें म्हूण. पुराय जेन्ना कितलें शॉक म्हळ्यार अशी जाता तुवें म्हूण सांगना तिगेले हेल्पाक तर आमी पुराय चमकल्ली. तेन्ना ती सांगता आसा हे खाली क्रिमिनल लॉयर्स मात्र मात्या आमकां पुरो मात्या येना आसा पुरो ताचे खातीर जाल्यार आमकां पब्लीक प्रॉसिक्युटरान कितलें रक्षण केलें म्हळ्यार एकच ताणें एक प्रश्न मिळें असो तुका आतां डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागान प्रोफेसर रिटान पुरो सांगलें म्हूण सांगलां न्हू तुवें आतां हांगा कोर्टान बशिल्लो आसा ताणें कोणें तसो तांणी तूं सांगिल्लें सांग पळय तुका कोण शिकून दिलेलें म्हूण सांग तुका तागेलें नांव नाका कोण म्हूण म्हाका दाखोवन दी म्हणून आमी पुरो ते आशिल्लीशी तिका कसनय कळ्ळें कितें म्हळ्यार तिका सांगून दिलेलें. ती एकदम ते वकील तोंड पळयता आसा आनमाल तोंड पळयता आसा तांगेलें तोंड आमगेलें तोंड पळयता 2-3 रवींद्र शानभाग कोण गोतना रिटर्नर ना कोण कसनय गोतना तिका ती अशी तांणी सांगिल्लें हे इतली स्मार्ट क्वेश्चन हाड मीत म्हूण तांकां कळ्ळें. पुरा निमगेलें मागीर सांगलें ताय तर तूं पट्टी सांगचें तुका कोणाक सांगून दिलेलें आनी सांगता म्हूण सांगून
वयची न्ही म्हणून सगळें ती मागीर रडली अशें जाल्यार ते पण चड उरता ते कसं जायनी ते जाल मागीर एक 2 की 3 म्हयने ते चल्लें तशी मस्त क्रॉस क्वेश्चनींग हें तें परत जाल्लें जावन अपास जर्नल जालें एच जर्नल केस आनीक वेळ आनी परत चमकयलीशी तांणी चमकयल मागीर आमगेले पब्लीक प्रॉसिक्युटरान DC लेटर दाखयलें तें लेटर पळया त्या लेटरान तूं स्पश्ट तातूंत बरयलां हें सोनिया म्हणलें केसान तूं आमी DC ऑफ गोरखपूर DCक बरोवन न्हू थंय न्हू आमी पत्र हाडयलां एक ऑफिसराक IAS ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिसराक तिगेल घरकड पेटोवन न्हू तिगेल स्टेटमेंट हांगा येवचें फुडेंची तें पुरो स्टेटमेंट केलां म्हूण संगीत ह्या कोर्टाक दिलें ह्या कोर्टाक दिले कुडले ताका पुरो पळोवन गेलें कितें म्हळ्यार हांगा इन्फ्लुएन्सर तेमी कसलें म्हूण आसा पुरो आमी वापस दाखयता पळय नेक्स्ट पोलीस ಹೇಳಿಕೆ न्हू ते दाखयलें आनी थंय IAS ऑफिसरान दिल्ले ಹೇಳಿಕೆ ते पुरो ते सिमिलॅरिटी आसा त्या निमित्त हांगा सांगिल्ली ती पट्टी शिवाय ती पुलिसा सुरवेक दिल्ले ಹೇಳಿಕೆ हें तें पुरो म्हूण सांगी आमी कोर्टाक कन्विन्स केलें ते चुकून घेवचें जायना तांकां ते नो बडी एक्सपेक्टेड दॅट मूव आमी थंय बरोवन ते हाडयता म्हूण तांकां ऑपोजीट पार्टी लॉयराकय गोत नाशिल्लें कोणाकय गोत नाशिल्लें इट इज प्रूव जावन ताका पेनाल्टी जाली 1 म्हयने शिक्षाय जाले त्या मागीर हायकोर्टाकय गेले मागीर सुप्रीम कोर्टाकय गेले म्हळ्यार आमगे आयचें डिस्कशन तें ताका कसं जाता म्हळ्यार की चड पब्लिकाक ताजे अवेरनेस नंबर 1 नंबर 2 ते चुकी म्हूण सगळं कळची हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें आमकां त्याच नंतर आमी आनीक पिटिशन गेलें कोर्टान कसं म्हूण जालें रे ही गेले उठ आनी कितलीं जाणां आयले म्हूण आसाशी आमी एक 12 जाणांक आयडेंटिफाय केला तें नांव सांगिल्लें आयडेंटिफाय केलां आमी आमी पेपरांनी गेलेलें कोणाले कडेन तुमी नॉर्थ इंडिया देखून हाडले जाल्यार तुमी जावन गेले मुखार येवन सांगता कितलीं जाणां सांगलें कळ्ळें तांकां कसं की व्हड जाता म्हणून कळ्ळें मागीर आमी मॅजिस्ट्रेटाक हें दिलें DCकय अर्ज दिली DC ऑल्सो कॅन टेक अप दीस इश्यू तेन्ना DC म्हणालो ओके आमी पुरो तांकां वापस पेटोवचें म्हूण सांगून आमी ऑब्जेक्शन केलें वापस तांकां वापस पेटोवचें न्हूच म्हूण कसं लायक दीस इज व्हेरी इंट्रस्टींग म्हळ्यार ताणें वापस पेटयलें वापस विकताची ताचे बदलाक हांगा कोणाय ते रबला पळय आमी तांकां वचून कन्विन्स कराचें ह्या रोशनी स्टुडंट्स तांणी तें केलेलें काम ट्रेमेंडस ताणें प्रत्येक घरकडे वचून कन्विन्स केलें तांकां तुमी स्कुला पेटायचें म्हणून ते सेंट इग्नेस की स्कूल आसा तांणी तांकां सीटय दिलें तांकां फ्री एज्युकेशन दिताच म्हणून प्रॉमिसय केलें तशें जावन न्हू थंय तुका 10 वर्सां की तांकां कंप्लीट तांकां एज्युकेशन कंप्लीट जावं ते तांकां मॉनिटर कर न्हू ताणें ग्रॅज्युएशन जालें मागीर हांगा तांकां पेटयलां तांकां सी दीस इज द रियल प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन ट्रॅफिक विक्टिम्स म्हणल्यार हें आमी पेपरार अनावंस केलें ताणें आयल्यांची तांकां वापस पेटोवचे प्रश्नय ना आमी DCकय सांगलां ते तांकां वापस पेटोवचे प्रश्न ना कित्याक म्हळ्यार वापस ताणीं विकताची अनेक लोकांनी मंगळूर चेन्नई वता अनेकय वता ताचे बदला लेट इट बी अ मॉडेल म्हूण सांगून तांणी प्रत्येक तांगेलें ग्रॅज्युएशन जावं तें तांकां सोणी आनी कितकीं जाणां हांगाची दे प्रिफर टू स्टे हियर स्टे बॅक आमी थंय वचना आमी हांगा आसतात ते म्हूण केन्ना जाणांक हांगा वाडी गेले म्हणून हें केलां त्या पुरा हांगाचे बायल मनशांचो ग्रूप आशिल्लो केलो लेडीज क्लब तांणी पुरा तांणी वयसून घेतले तांकां कितें जावंक आशिल्लें तें सांग पुरा पळय तांगेलें एज्युकेशना फंड कोण केलें तेच तांकां स्कुलांत पुरो फ्री जालें गव्हर्मेंटाचें कसलें इनवॉल्वमेंट ना आमचो तांकां पुरो अशें म्हळ्यार तुमी सांगली न्हू तावणी चायल्ड अँड वुमन वेलफेअर हें आशिल्लें म्हणून पळय तांणी जो कसलें फंड केलें फंड कर न्ही तांणी एक्शन घेवचें तितले शिवाय तांगे फंडिंगाक तांगे वापस अनुदान जावका ग्रॅंट जावका ताका पुराय म्हटल्यार जावचे विलावर न्ही ताचे खातीर ते लायन्स क्लब रोटरी क्लब तांकां आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें पण तुमी अडॉप्ट करता जाल्यार करा अशी तांणी खंयचे क्रिकेट राबले ते क्रिकेट राबोवचे प्रोवायडेड
they learn. If they are happy. If they are not happy, पुढे आमके समजावून तशी. So everybody felt happy and कोण तांगे काम आदवून घेतलं पुढे त्यांनी रिअलाइज केले दिस इज द राईट वे. अड्डा तांगे काम करून गेले अड्डा तांगे स्कुलाक पेटोया आमी हें करूया तें करूया म्हणून सांगून पळय कितलीं जाणां तांगेले सांबाळ म्हणून सांगून तांगेले दवरी की तांगेले विंगड कसर मुखारची वाडे कितें जावचें ताजे खर्च असल पुरो पळय जालें. त्या निमित्त ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचें कसरय एफेक्ट जावं तातूंत लायकय जात साध्य आसा अवेरनेस असं हांव जना कडेन लायक करचें साध्य आसा म्हणून सांग एक एग्जाम्पल. हें पुरो पेपरार आर्टिकल्स आयले टायम्स ऑफ इंडिया रीड हिंदून तूं व्हडलें आर्टिकल आयलें हाऊ टू कंट्रोल ह्युमन ट्रॅफिकिंग मँगलूर मॉडेल कसं पुरो आयलें बाबा ते उडगास आसा मी आर्टिकल्स ना ते आतां बट रघुराम म्हणून एकलो जर्नलिस्ट आशिल्लो हिंदूचो ताणें तें आर्टिकल बरयलें म्हाका आजी उडस आसा. हें परत जाता रे कितलें तें जालें म्हणून सांगलें रे मुंबय दखून न्हू आनी गुजराता दखून न्ही ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आयले हांगा तांगेलें व्हेरी इंट्रस्टींग प्रपोजल तांकां थंय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दाखोवन नोटीस आयलां तुमी चेडवा कडेन काम करून घेता ती त्या निमित्त तुमगेलें प्रोडक्शन आसा पळय त्या परत बॅन केलां तांणी युरोपांतू आनी अमेरिकांतू बॅन केलां म्हणून. व्हेरी इंट्रस्टींग कसं ते प्रोडक्ट म्हळ्यार तांणी ज्युवेलरी करची गे तांगेले एक ट्रायब आसता तांणी मायन्यूट ज्युवेलरी करची आसा पळय ताचे एक्सपर्ट जाले स्कील आसता तांगेले ते सांजे चेडवान करचें म्हूण सांगलें शे आनी करचें तांणी चेडवान येते कितें व्हड जालें मागीर ते शिक्षक जायना गे ते सांग आत आसना तांणी कशें तांणी तेन्ना करचें गे स्कील एक फावटी आयलें मागीर डेवलप जाता. सी दीस इज द इश्यू. तेन्ना तांणी आयल्या कितें म्हणटा आमकां DC दखून ऑर्डर येयला तांकां न्ही तांगे काम दिवचें नासलें म्हूण सांगलें हें कशें करचें म्हूण सांगून आमगेलें हांगे तुमी कसलें आमकां प्रोटेक्शन दिवचें जातलें म्हूण सांगून आमी म्हणलें डेफिनेटली पिरियड दिता मँगलोर मॉडेलच तुमी कराची म्हूण सांगून ते एसोसिएशन ज्युवेलर्स मॅन्युफॅक्चरर्स एसोसिएशनाक दाखोवन एक स्कूल ओपन केलेलें सकाळीं 8 घंटे दाखोवन 12-1 घंटे ते तांकां स्कुला दनपार नंतर तांगेले एक पार्ट ऑफ देअर करिक्युलम एक ज्युवेलरी मेकिंग तेन्ना तांणी शिकल्या म्हणजे कितें जाता काम केल्लेशें जाता वर्क एंड अर्न हें एक पॉलिसी जाता म्हूण सांगितलें भारी संतोश जालो तांकां भारी संतोश जाल्लो आसा दीस इज द करेक्ट वे म्हूण सांगलें तांगेले कडेन काम करया तांकां ते शिकचे काल ते वाय नॉट म्हूण सांगलें. आतां हें स्कील आसा पळय हिमाचल प्रदेशांत आसा तेंची काश्मीरांत आसा मस्त कडेन ट्रायब्स आसा पळय ते कसोती करचें हें करचें सांग चेडू तांणी एक्सपर्ट्स हांगा राजस्थानांत ते बँगल मेकिंग लाखाचे कंकण करतात आनी ताकाय तशीची सांज कोण तांकां पत आसता पोरूंक त्या कोर तांगे स्कील ते मोर्चा सोडून आसात ते तांकां आर्ट ते सकडाके वल्वना म्हणून त्या मुखार हाडका म्हणून असं एक लायक म्हळ्यार सकाळीं शिकचें दनपार तांकां एज्युकेशन जाता बाय द टायम दे फिनीश देर BCom की BA की BSc कशें जाल्ल्यार एकडच्यान एज्युकेशनय जालें ते कडच्यान तांगेलें अर्निंगाकय जालें ताजे नंतर ते स्कील तांणी डेवलप करूं येता. हे मस्त पॉप्युलर जालें. सेम शिवकाशी दाखोवन घेवन आयले शिवकाशी सेड नो वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू कित्याक म्हूण सांगलें न्ही ते पॉयजन वॉट एवर यू नो दे आर वर्किंग एस पळय ते डेफिनेटली पॉयजन आनी मस्त कोरोसीन ते हाता पुरा ह्या इंडस्ट्रीक आमगेले सपोर्ट ना इट इज नॉट हें व्हडदांनी करूं येता कोणेय करूं येता सन्नान करूं काय म्हूण कांय ना ते ज्युवेलरी मेकिंग ते सनपणेरी येवका स्कील डेविंग स्कील इज डिफरंट कसोती इज डिफरंट मग काही मग हे ते पुरत तांगेले ते पुढे तांगे ब्लड आसता तांगेलें आनी केलो चित्र सोडयतात तुगेले छत्तीसगडांत आसा हे पुरा आमी तेन्ना स्टडी करच्याक म्हणलें खंयचे एरियार तो बाय ब्लड तांगेलें बाय तांगेलें ट्रेडिशनल आर्ट तांगे अशें आसा राजस्थानांत पळय तेन्ना हें पुरो स्टडी करचें आमकां मेळ्ळें तेन्ना खंयची ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हूण येता खंयची ना म्हूण येता म्हूण तशी त्या निमित्त आमकां तो
मस्त अनुभव मेळ्ळो. आनी ते चेडवा लेगीत पळय तांगे लेगीत आमी केलो आर्टिकल्स बरयले. तांणी कशें फील करता ती म्हूण सांगता सोनिया केसाचे त्यामुळे अवेरनेसाक एक व्हडली आमकां एक वाट मेळ्ळी. आनी पळय असले सान कामा निमित्तची ताजे निजवाद ताजें मिनींग कशें न्हय बदल तांकां विक्टीम जालें प्रोटेक्शन कशें दिवचें म्हूण सांगून पळय हें पुरा ह्या केसांत खंडीत जालें म्हूण लेखता हांव. तशी त्या सोनिया केसाचे नंतर कशें जालें म्हळ्यार ते एंड म्हणटना त्यांनी हांगा कोडेला आसाची केलो जन वापस तागेले गांवाच्या चमकलेची म्हूण म्हणलें तुमी. ना ऑलमोस्ट कोणा वचका की तांणी चमकलेची शिकून पुरो जाता तांकां पेटयलें. आनी बरलें केलें जेन्ना हांगा राबिल्ले आसाची तांणी म्हाका कितलीं समय नंतर तांणी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लीं हिंदी तांणी कन्नड उलोवचें असलें परस पूण हांगा तांकां लग्न जालें वाडगी जाली जाल्यार ताजे नंतर कोणाक कश्ट जालें ना एक दोनीचे तांगे शिक्षणाक एक खंडीचे तोंदर जायना म्हूण सांगलें. आनी तांतूं आमगेलें ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशनाक चड हांगा महिला क्लब्स केलो महिला संघटन म्हाका मस्त उडगा आसा एक 25 वर्स जालें तर तांणी घेतिल्लो एक्टीव पार्टिसिपेट एक सत्याका म्हूण एकली आशिल्ली आनी प्रभाका म्हूण आशिल्ली तांणी पुरो मस्त एक्टीव प्रभाकार मस्त एक्टीव पार्टिसिपेट केला बट तिगेले इनिशिएटीव बट तांकां तशें करून सोडचें नासता तांकां म्हण तांकां मॉनिटर करचें परस पळय तसलें काम मस्त तांणी केलां. तेव्हा मस्त मुख्य जाता आनी कसं करता अशें म्हूण पळोवचें. आत्ता पळयल्यार असले एक ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे परिस्थिती कशी आसा सुदारत आसा लागीं ती आतां तशी आसा न्ही. आतां रिसेंट कशें म्हणून सांगता हें एज्युकेशन बेटी पढाओ बेटी बचाओ अशें पळय ते पुरा आतां मस्त डेवलप जालां. डेवलप जावन घेवन आतां थ्रू आउट द कंट्री ते अवेरनेस आसा म्हूण म्हाका दिसता. तेन्ना अशें मस्त चलयलें रिसेंटली आमकां कसलें कंप्लेंट येयली जाल्यार ह्युमन ट्रॅफिकिंगात विंगड नमुने आसा. हांगा बायसी देश पेटोवचे सौदी अरेबिया पेटोवचे मिडल इस्ट पेटोवचे नेपाळ आनी अशें पुरो पळय त्या केसीस आमी हँडल करचें सुरू केलें. ह्या केसीस उण जालें जाल्यार त्या केसीस कर्नापटी चड जालें त्या पॉवर्टी निमित्तान कसलें ना. स्पेशली दक्षिण कन्नडा जिल्ले उडपी जावं वर्साक 200 to 300 जनाक ट्रॅफिकिंग जाता म्हणून आमगेलें एक एस्टिमेशन त्या पुरा मुखारचे एपिसोडांत आमी डिस्कस करया. ताची एक चेडवाले एक बाल्य कितले चंद जावन आसतगी तशी तागेले यौवनांत तागेले मागे वयले जिवनांत तागेले एक मानसीक जावन तो चांग जावन आसता म्हूण हांव लेखचें. म्हळ्यार बाल्य चांग आसल्यार तो मनीस सगळोच चांग जावन व्हरता म्हूण सांगून तें एक जनाक मनी वर्ग जावपा शिवाय ते कानुना निमित्त कोर्टा निमित्त हांगा तांणी करचें न्ही ते तांकां रियलायज जावं असले एक एपिसोड येयले म्हणून जाल्यार पण ह्या एक सोनिया केस कितले आर्टिकल्स कितले ओपिनियन्स त्या भायर येयले म्हळ्यार इट्स अनबिलिवेबल. तितले रिएक्शन्स येता म्हूण सांगून हांव तेन्ना आमी कोणेय लेखता नाशिल्लें तें जालें लायक जालें पुरा जनाक विशय कसो म्हूण कळ्ळो आनी कशें आमी चलका तांचे सपोर्ट म्हळ्यार कसं तांकां सपोर्ट दिवका म्हूण सांगून पुरा विशय कळ्ळें. आनीक म्हाका तुमी तेन्ना सांगलें त्या हांणी फॉरेन्सीक मेडिसिनाचे जनान तांगेले रिपोर्ट तांणी कोर्टांत दिताची म्हूण सांगलें ते तांणी कोर्टांत दिल्ली की दिलें पुरो दिलें ते प्रूव दिलें. आतां कोर्टांत टॉर्चर केलेलें प्रूव जालें तांकां कामाक घेवन रॉंग म्हणूनय प्रूव जालें सरळान मारलें त्या पुरायलें न्ही. ते प्रत्येक प्रूव जावन घेवन तांकां शिक्षा जाली जाल्यार शिक्षा जाले नंतर तांणी वेज कोर्टाक गेलींची मागीर ते फॉलोअप करचें काम कसं इंट्रस्ट ना आसता ते कोर्ट केस ते स्टेट केस स्टेटाच्यान करपा शिवाय आमी ताजे बागची वचची न्ही. आमी कसं करता म्हळ्यार आउटसायड द कोर्ट आउटसायड द कोर्ट जनाक कशी अवेरनेस हाडोवची त्या विशयांत म्हणून आमगेले तांचो सेपरेट करपाची स्टेट केस इज डिफरंट आमगेले केस न्ही ते स्टेट केसीस जाल्यार आमकां जनाक वळख आशिल्ल्या केस अशें केल्यार शिक्षा जाता म्हूण सांगून जनाक वळखचें इम्पॉर्टंट आशिल्लें न्हय तशें. इंट्रस्टिंगली हाजे खंय चड आमगेलें वॉलंटियर्स जालें रिएक्शन
तें म्हाका अनएक्सपेक्टेड जावन गेली न्हू. म्हळ्यार युजली आमगेले वॉलंटियर्स चेली आसा पळय कॉलेज स्टुडंट्स तांकां पळोवन कंडा पडे बेजारू अननेसेसरली तिगेले हेल्प पावोवचे सराक जेल लाव जाल्यार त्या दिवसू ही द कोर्ट हॅज टेकन तीन सांगले सत्य म्हूण सांगून ताणें घेतिल्ली जाल्यार आनी तिका पब्लीक प्रॉसिक्युटरान क्वेश्चन निमताना तिका रेकॉग्नायज करूं जाल्यार नाही रेकॉग्नेशन करचें जाता त्या विशयी न्ही ते कशें प्रूव करता मागीर सांगूंक जायना. बट केलें जाल्यार म्हळ्यार ताजें व्हडलें डिझास्टर जावचें आशिल्लें म्हूण तांगेले मनांत. ताचे खातीर ताणें म्हणचें सर तूं तिगेले हेल्प पावचून गे तिगेले कितें तिणें तुका जेलांत घालता तसलें एक स्टेटमेंट परत दिल्लें आमी सांगताले सर असल काम आनी तुमी करून आसा नाका कोणा खातीर करचें तांकां रक्षण करचें तांकां योग्यते ना म्हणटा तुका कोणा कसन करचें म्हूण सांगून तांगेलें पुरा एक प्रोटेस्ट. हा म्हणे एक मिनट राब तशें न्ही तें एक ऋषिकेशांचो एक साधू लेखकान आसा बुकार वाजिल्लें हांवें बट इट्स रियली इंट्रस्टींग ह्युमन सायकॉलॉजी कसलें म्हूण सांगून न्हू. एक हरिद्वारान तूं म्हळ्यार हें गंगे भारी फास्ट एक होळतो आसा होळतो आशिल्लो तेन्ना एक साधू ते स्नान करतशे स्नान करतशे तागेले शिश्य परते तागेले उठून आशिल्लीशी ते जोड भितर ते गंगा प्रवाहांतू एक चेडू स्कॉर्पियन ते चेडू होळ घेवन येता ते कितले ते ट्रबल आसा म्हण जाल्यार ते दड पावच्याक आसा पळय ट्राय करता आसा जाल्यार ते उदका फोर्सान तो जातना ताका ते कसं जाता पळयता आसा ह्यो मस्त ट्राय करता आसा म्हणून तो हातान अशी वयर करून घेवन ते दडार घालच्या पळयता. दडार घालच्या पळयतना ताका तें चापता ताण हातान उकळ पडटा चापता तागेल्या हातांत रगत येता तो हात पडटना अपास पडले अपास ते दडार वचच्या पळयता आसा तो दोनी पटी करता दोनी पटी चापता तशी दोनी पटी पडटा ते तिनी पटी ते करतना लागीं आशिल्ले एक निमगीत तागेले शिष्य साधु महाराज आप क्या कर रहे हैं ये काटता रहता है आप बचाते रहते हैं आपका समस्या क्या है प्रॉब्लेम को समजून गेले म्हणून निमिता तेन्ना सो साधु सांगता काटना उसका कर्म है बचाना हमारा धर्म है म्हळ्यार एक्टिविस्ट जालें मन हें दिस इज यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम द जनरल पब्लीक ताणें शी रिएक्ट करता ती तशी रिएक्ट करता ती विक्टिम्स अशी रिएक्ट करता ती त्या न्ही त्या कितले तूं हें काम करता दिसना. ओवर 40 years म्हाका असन हंड्रेड्स ऑफ इन्सिडेंट आमी कोणा हेल्प करचे गेला पळय तांणी उलटा मारचे आमी सांगिल्लें ना म्हणचे ताणें कसं ऍड केला म्हणचे ताणें कसं बरयला म्हणचे त्या निमित्त ते तांणी कसन करचे की तेंगेलें कर्म आमी बचाव करच्याक शुद्ध मनान करचे आसा पळय ते आमगेले धर्म तें हांव सांगिल्लें मागीर आमगेले वॉलंटियर्स पळय तांचे कन्विन्स जाले न्ही तशी न्ही आमकां प्रोटेक्शन करता म्हणना सांग कामां तूं कसन केलें रे पळय तूं खंडीत एफेक्ट जायना म्हाका जाय न्ही सी अबाउट 30-35,000 केसीस एटलिस्ट असलें पळय आशिल्लें तांचो हायली रिस्की म्हणून दाव करतालो तुवें जाल्यार म्हाका रिस्क म्हणून दिसलें न्ही कित्याक म्हळ्यार तूं सांग मनान केलां आनी प्रत्येक इन्सिडेंटात तुगे क्रेडिबिलिटी विश्वासार्हते आसता त्या निमित्त असले कसलेंय तोंदर जायना त्या मागीर तांकां एश्युरन्स दिवन मागीर आमगे वॉलंटियर्साक सेल्फ रिलॅक्सेशन म्हणलें तशें भारी चांग विचार सांगलो तुम्ही म्हळ्यार आमगेलें काम आमी करचें आमगेले धर्म हय आमगेले धर्म जाय तितलें तशी बाकीची कसं लेखताची कोण कसं करता म्हणून आमी आलोचना करूना आमी करचो मग आमी कोरता तशीच गेले त्या सोनियार ओट्टू आयले बाकी चेडू आशिल्ले न्हय तांगेलें जीवन कशें आशिल्लें तांगेलें फूड कशें आशिल्लें म्हणून आमी निमूच्या जाल्यार त्या पॉयंटा नंतर आसता तांगेलें जीवन डेफिनेटली इम्प्रूव जालां म्हणून सांगून खंडी धैर्यान सांगीत इतले वेळू सोनिया ह्युमन ट्रॅफिकिंग केसाचे भाग 2 विशयारी माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर. नमस्कार. तशीच आमगेले जागृत जगताचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.